मुगे चेडवाको त्या बेबद्याको खासर केले आणि सारखे त्रास सांगायले आम्ही एक पिताय ती पिताय पूण त्या गोमेल तो त्याच्या दोबरा जावन पिता मुगे चेडवा गेली भुरगे जावपा हा म्हणून रातची देरे बेन तेच पोटा येयले 9 म्हयन्यां जाच्या आदी 7 म्हयन्यां तरी पोटा येयल मू हॉस्पिटलांत घायलो हा डॉक्टरान सांगितला आय तेगे डिलिव्हरी म्हूण सायबा मुगे चेडूं बरे भाशी सुटल्या पुरो सासू बाबा बाबा तू येयलो कित जाला बाप जाला बाय जाला मातशें ओगरा किते तू आजी सोप्यान येला अरे बाबा तुगे खुशाल काय दीस बरे तुगे बायलेगे भुरगी जावपा हा बरे बाबा आनी आजी तू सोप्यान येला सासू हांव सिद्धी मेदान सोरपिलाच्यो सिद्धी मेदान हांवें दोतराको विचारलें मुगे बायलेगे कोण जातो काय म्हूण मोतोर म्हाक सांगता मुगे बायलेगे दोग जातुय चोडा जातो ये सिद्धी मेदान बरो फील सासू काय सासू हांव काय अरे बाबा चेडू चेडो हे देवागे देन मरे बाबा उठो आवय सामगे गरज ना घे ही बाटली मातशें दोरी कशें आपल्याला सोरो हाय होका धरून राय तुका घे तो मोबायलाचेर न्हू हॉस्पिटला नंबर फीट कर उलोवपाक हांव डायल करून दिता तूं इतार फकत सुटोन काय म्हूण मोबायलाची उलय मुगा वय मुका जाय फकत इतार सुटोन काय म्हूण तुका ऑटोमॅटिकली सगळी आन्सर मेळटली बस नाही जाय कमी जापागे बरे बरे सोयता हॅलो ती सुटोली आताच सुटली कित जाला सुटून 5 मिनिटां जातली एक चेडू जावन भायर पडले हजे म्हजी बाय सायबा हांव कितें आयकताय तूं कित सांगता आमकां सासू किदार गे चोर जावन भायर पड होय व्हेरी गुड मग जर ती चोडो म्हणटे ती नाकारली मेल ते पड गेले हॅलो हॅलो उपरा कित जाले उपरांत आनीक 5 मिनिटांनी आनी एक चेडू भायर पडले हजे म्हजी बाय सायबा हांव कितें आयकता उपरा कित जाले उपरांत आनीक 2 जाणां भायर पडपाचीं साल्वार जाली कितें आनी सगळी कितो जाली तो ती आगो बाय हांव तुका कितें जाता आनी तूं म्हाका कितें सांगता आ एक सांगू हे खंयचें हॉस्पिटलू हे हॉस्पिटल न्हू हे रेल्वे स्टेशन रेल्वे स्टेशन जाल्यार तूं म्हाका कोण कितें सांगता तरी ती सुटल काय म्हळ्यार कितें सांगताले हांवें तुका सांगलां राजधानी एक्सप्रेस सुटली सायबा बस तूं म्हाका गाडये खबर सांगता कितू बिल रे सायबा दे रे तुगे मोबायल दे मोबायल ओकरे नंबर आला रे तुये रेल्वे स्टेशन लागल मरे रेल्वे स्टेशना लागो वय हांव वयता मुगे चेडा खबरी बाये मुगे तू येयली हांव कितू हुशार जाय तू चोय न्हू बाये यो कित जाला बाप जाला भाय जाला तागे 2 बाबा जाल्यात 2 बाप जाले अक्षमाय झाली हुया हाय मुगे ना तू म्हाका खेळोपाचें मामी हे शॉपिंग बॅग आणला चोय आगे मुजी बाय आगो बाये भुरग्या शॉपिंग बॅगा बाबू खुश आगे मुजी बाय आवय मुगे ना तू आवय सारका हाडू मरे आगो बाये भुरग्या शॉपिंग बॅगा घाताय मग कोण सांगेल तुका वर मूड बहुत झाले त्या शॉपिंग बॅगा मार यात मुगे फुका झालं नाही बरी बाबा राजा सारका हाडू मरे तर आता मुगे गो बेबद बायले हॉस्पिटल अंदोलना अंत इंग सासमाजी बोगले आहा वेबच्या इथं नर्स येन मा हॉस्पिटल जायत हेल्प केला हाय आवय नर्सू आवय पण बेसा हा मुगो म्हाका डॉक्टरान रेस्ट घे म्हणटले पूण सगळ्यो नर्स लिव्हेर गेले देखून म्हाका ही ड्युटी करची पडली ओय एक सांगू मुगे चेडवान हॉस्पिटला बिल सोन हारी केल न्हू हॉस्पिटलाचे बिल फारीक केला तुझ्या चेडवान पूण वाटेर येदाना 2 फॉटेला मारल्या न्हू ते मात पयशे दिवचे पडटात बाय अगो बाये तुझे किती येला आ बरे भाशे दोगोय भुरग्याक घेवन हे स्वाजे तू कितका वेळ आजेरी 100 रुपये नेला
दो भिलोलो दोतरान सांगलो ही तेका दोग जाण चेडवां जातली म्हूण ट्विन्स पूण देवान याचे दोग जाण ट्विन्स बाप दिल्याय दोन जाणां तो हुंय हॉस्पिटलान गेलोलो हुंय बारान गेलो पियो म्हाका एक सांग तुम्ही बाबाक नांव कितें घालतली बाबा नांव सांगता बाबा नांव कितें घालपाचें हांव सांगता गरज ना अगे गरज कित घातली नांव दोग एक भाशे दिसताय हॉटे सेम फेस का रिपीट जाला सेम टू सेम ये सासू ये चेड कोणाले मुगेले तुगे एगरा गेले म्हणजे तेगले इथे माशे ओग्रावा मुगे मुट्री चेड्या नाव हांव घातलो तू आता होय घाल घाल चोया दाखय येतोय बरे कंचोय एका एका पार्ट 1 घाल्या आणि तेका पार्ट 2 घाल्या पार्ट 1 आणि पार्ट 2 होय अरे तो किती तियात्र रे पार्ट 1 आणि पार्ट 2 घालू का सासू फकत तियात्रांक घाताय बरं बेब तो हिचो सिस्टर तू थोडी सांग नु नाव किती घाल्या ते ओके आका नाव पीटर घालात एका होय बरी सापेत्रू नाव आणि एका आका रिपीटर हा पीटर आणि रिपीटरू वय सेम फेस कार्ड रिपीट जाला न्हय देखून ओय सी